कोंकणी भागवत पुराणा लगी मिगेला पहिले हांव नन्नी सांगता आनीक आयचें सेशन हांव डिले करना स्टार्ट करता प्रार्थना मिगेल्या गुरुवर्या लगी हांव प्रार्थना करून स्टार्ट करता नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय ते कृपप्रदायिने गौरगदं दैत्यं नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. हरे कृष्ण. ऐकू येतं ना? सो पहले सांगितलं आता परच्या क्लास व्हॉट हॅपन्स टू सोल आफ्टर डेथ ते आम्ही छान जाऊन ऐकलं चंद जानो माताजीन सांगितलं विजय माताजीन चंद कोण सांगितलं तवळी म्हाका तर सण आय एम स्कॅरी तवळी ताच्या खंयच्या हांग कोरका की तशी कोरका की म्हाका कळना एनिवे शी केप्ट हर स्टँडर्ड व्हेरी हाय तवळी आणि तुलेच स्टँडर्ड दवरून तेन म्हाका क्लास काडूसुना बट लेट मी ट्राय म्हाका देवानी तिकी म्हाका मिजे कडेन सांगयता आय विल ट्राय माय बेस्ट तुकलेन म्हाका सांगूचें तवळी आयचे क्लास म्हण सांगल्यार ये सोल ये अंतुत लास्ट पोर्शन आयचे 16 पासून आशिल्ल्याचे लास्ट भाग होता what is the logic behind the idea of reincarnation the logic ताजी युक्ती तें behind the idea of reincarnation आमकां कळटा जाल्यारी हांव ताजे एक लायन सांगून वता तें लॉजिक कितें म्हूण आमी मनाक कोरका म्हूण ते हांगा श्रीला प्रभुपाद सांगता तळी ये पहले कृष्णाच सांगता लॉर्ड कृष्णा इति सांगता 2:13 सांगता देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति कशी आमकां एक जन्म मेळ्ळो तो जन्म काणू आमी एक चरडून जावन मागीर आमी कौमारार वताय कौमारार तुगून यौवनार वताय मागीर यौवनार तुगून आमी तशीच उणें काळाक राबताय तें जावन आमकां चरडून जाताय चरडून जावन व्हड जावन वार्धक्य येता मागीर आमी वीक जाता न्हय ड्विंडलिंग तें जावन मरण तवळी आमकां एक स स्टेज आसा हें सगळ्यांतूय आसा तवळी तशी तर ते सोळाक चेंज आसा की ना म्हणटा हांगा मनाक कोरका एक जीव मेळ्ळो जाल्यार ताका जाल्लेले जन्म तुकून मरण भितर ताका चेंज आसता मागीर मरणा रिइन्कार्नेशनाक दुसरी इति जाता म्हूण थांगा आमी प्रभातार हें चोवका थांगा लॉजिकल जावन आमकां मनाक कोरयात मागीर सायंटिफीक जावन मनाक कोरयात एक्सपेरिमेंटल जावन मनाक कोरयात आमी आमगेले चेंज आसा आमकां देहार जे आमचे चेंज आसा ऑब्सर्व कोरका म्हूण सांगता श्रील प्रभात तवळी ते ऑब्सर्व कशी करताय मागीर जस्ट शॉर्ट करून एक ताजे पहले हें सांगता तेंचे तर आमकां ताजे हाजेर वचूं मागीर ते हू एम आय म्हळ्यार आयडेंटिटी आदी आमी ऑब्सर्व करताय आमगेले चेंजीस आमकां एक बॉडी आमची चेंज आसा आमी ऑब्सर्व करताय तें जावन आमी हू एम आय म्हळ्यार आमी आयडेंटिटी मनाक कोरका आमी कोण म्हूण मनाक कोरका तें जावन तें
ते सोळ ते सोळ इतकी करता ते कर्म तागे कर्मा पासून आमी मनाक करता लॉस ऑफ कॉज अँड एफेक्ट म्हळ्यार येता थांगा ते कर्मा बेस्ड ऑन कर्मा आमी मनाक करता तें जावन ये चेंज आयले जाल्यार खतें तुगून आमी मनाक करता अथॉरिटी ती सांगत म्हणून शास्त्र तुगून आमी मनाक करता तर श्रील प्रभुपादान ये चां कोरून मस्त अंतू पर्पोट सगळं मस्त कडे कशी तें सगळं सांगून दिलें असं लॉर्ड कृष्णा ही हॅज गिवन होल भगवद्गीता तांतू मस्त चॅप्टरान तू आमगेलें बर्थ अँड डेथ सायकला पासून मस्त कडे एक्सप्लेन केलें असं 4th चॅप्टर 8th चॅप्टर अशी मस्त कडे एक्सप्लेन केलें असं तें सगळं सांगूक गेल्यार आमकां 40 minutes पावना तेंच्या न्हू येता हू एम आय म्हळें आयडेंटिटी तवळी पहले आमी चेंज मनाक करताय चेंजीस ये इवन चा इंटेलिजंट पर्सन भितर एक बिवल्डर्ड स्टेजार पंपतलो इत म्हळ्यार इतली जाता म्हूण ताका कळना हें सगळं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तें सगळं जाल्यार बट ए सोबर पर्सन थांगा धीरस तत्र न मुह्यती ताळी तर धीर जावन आसलें नाजाल्यार हू हॅज रियलायज्ड हिमसेल्फ तें इतली जाता म्हणून तागेलें तें चेंजीस मनाक करचो तो केदनाय जाल्यार तो स्ट्रॉंग जाला बता ताका कसन कन्फ्युजन येना थांगा म्हळ्यार एक आमगेलेच हे बॉडीन जे आमचें चेंज सगळं तें कॉन्स्टंटली जावनूच आसा तें केदनाय जाल्यार आमी खंयची बॉडी काडल्यार हें स्टेजार वतलें एक एनिमल बॉडी जाल्यार एक मनशा बॉडी जाल्यार हें सगळं नेचर्स लॉ म्हूण सांगुयात तें तशें ना तें आज्यान वचूंक तवळी आमकां मनाक कोरी आतां प्रभुपाद सांगता लास्ट आमी डेथार पावताय तें डेथ जाल्यार थांगा लायफ रब्बना इट्स हे बॉडीचें एक्सिस्टिंग बॉडीचें एक फायनल स्टेज डेथ बट वॉट हॅपन्स आफ्टर डेथ आतां लास्ट क्लास आमी तें मनाक केलें तर हे ताजें लॉजीक कितें नाजाल्यार तें रिइनकार्नेशन म्हळ्यार तें कशी येता नाजाल्यार खतें येता मायंड थांगा तूं नाजाल्यार कोण ऑब्जर्व करता आमी मनाक करचें तर तें सोळाक हें सगळें ऑब्जर्वेशन आसा कशी तें सोळ मनाक करता बॉडी मायंड इंटेलिजन्स त्या तीन स्टेजार ऑब्जर्व करता आमकां बॉडी चेंज आसा म्हूण सांगिल्यार आमगेली बॉडी आमकां फिजिकल बॉडीक आमकां मनाक करुयात न्हय आमी सान आसतना तुकून आशिल्ल्या बॉडीनी आमी यूथ पावना पळय हांगाच आमगेले हॉर्मोनल चेंजीस येता नाजाल्यार आमी हें एका 11-12 इयर्स जे ते प्युबर्टी चेंज येता तावळी सान कौमार आशिल्लें यूथ जावन एडॉलसंट जावन वता एडॉलसंट जावन पळय तें युथार वता मागीर तो एका ग्रहस्थांत वता नाजाल्यार रिप्रोडक्शन येता तें सगळें बॉडी चेंज आसता तावळी फिजिकल बॉडी ऑब्जर्व करुयात तशीच मायंड आमकां ऑब्जर्व करूं जाता आमकां सान आसतना आशिल्ल्या मेमरीनी एक प्राय जायना पळय आशिल्ले मेमरी मागीर ताजे जायना पळय आमकां मेमरी लॉस येता तावळी सनची आतां इन्फॅन्सी नाजाल्यार सान चेड्डार आशिल्लें ताका कांय कसल उडकास तें जावन एका 3-4 वर्सां तुगून आशिल्लें मायंड तागेलें तें ब्रेनान तूं सगळं तो रेकॉर्ड करता वॉट एवर हॅपन्स ही रेकॉर्ड्स
त्यांच्यानु ऑड जायना बडे अजी सगळं रिफ्लेक्शन येता तर ते चेंजेस थांगा येता त्यांच्यानु वर्षन जायना बडे आमगेले ब्रेन डिजनरेट जाता तर थांगा लॉस ऑफ मेमरी येता तर थांगा एक चेंजेस येता that soul is observing everything त्यांच्यानु इंटेलिजन्स बुद्धी तशीच सान असलेली बुद्धीने आमका एक प्राय जायना पड असलेली बुद्धी तर ती वेळ मागिरी वर्षन जायना पड ते बुद्धी स्थिरता असूयात नाजला ना जाव्यात नाजला ते वेगळक वेगळक स्टेट ऑफ इंटेलिजन्स नाजलारी ते बुद्धी शून्यता बघतली तर थांगाय ते soul, yeah, the soul is observing everything. तर ते सगळं ते आम्ही ते what is the logic म्हणाल्याचे ताका सगळं रिलेटेड घेत तर हांगा याची हे कशी मला जाताना एक सोल म्हणून सांगल्यार हे सोळांनी हे सगळं घेऊन वतात एक बॉडी सणा पडे ते हे सोळ हे मेमरी डिजनरेटेड नाजाल्यार तागेल विशस हे सगळं मेमरी घेऊन वतात तातूंत सांगता हे सोळाक लायफ येना आम्ही शिकले आसा 2:22 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भवेया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न मन्यते न हन्यते न मान्ये शरीरे तोळी ताचे कन्क्लूजन इथे एक सोल डायजम ना बाकी सगळं डाय जाता ते सोल मारना ताका मारुजम ना ताका नाशु ना ताका अजो नित्यम शाश्वतोयम तर केदनाय सिलोलो ताका मरण ताका जन्मुना तो तशीच तो लागीच तळी प्रभात सांगत इथे म्हळ्यार एक मोरन तिने एक साधन नाजाल्यार एक फॅक्टरस जाल्यार डेफिनेटली ताका एक लायफ आस ताका एक्सिस्ट आत्ता ताका मरण ना इथे म्हळ्यार हेच एक श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट न जायते म्रियते वा कदाचित तशी ताका मरण नातिल्लो तो सोळाक तशी ताका डेथ ना जाल्यार देन वॉट इज द स्टेज तळ तो इथे ताका एक वेगळं लायफ आसा म्हणटा ताजे अर्थ ताका मरण ना म्हणून सांगल्यार ताका एक वेगळं लायफ आसा तो जस्ट एक आमी ड्रेस माटी करची म्हणटाची ताका वेगळ्या बॉडीन ताका एंट्री येता ते बॉडी एंट्री येता ती बॉडी कशी ते एंट्री येता म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल हांगा सांगत आहे तुम्ही एक कार काण घेतले कार मस्त काळा यूज करून ते एका ताका आनीक डिस्पोज करता म्हळ्यार तो ड्रायव्हर सेम तो ड्रायव्हर सेम बट ही चेंजेस हिज कार मागीर सांगत आहे म्हळ्यार एक पर्णे घर आम्ही यूज करचे घर ते पर्णे जावन एक 40-50-60 years जालें एकेकडे फुटून ते एक डॅमेज तो रेसिडेंट सेम पर्सन आसतलो बट हाऊस चेंजेस ही चेंजेस दॅट हाऊस टू सम अदर तर ते हे आमकां उडगास करूंक इजी एक बॉडी कशी चेंज करी आतां आमी एक ड्रेस चेंज करून वेगळ्या ड्रेस घालचे म्हणटाची ते सोळ ते हे सगळं घेवन हे मेमरी घेवन नाजाल्यार हे इतलें तागेलें हे तागेलें डिझायर नाजाल्यार इम्प्रेशन्स तागे मनांतून इम्प्रेशन्स नाजाल्यार तागे इंटेलिजन्स हे सगळं घेवन ही इज टेकिंग अनदर बॉडी तावळ निघुयात एक घरकडे नाजाल्यार एक दोन टायप चेडूं जाताय तातूंतले एक चेडा बुद्धी आसा एक चेडा बुद्धी ना तर एक हँडिकॅप्ड ना जाल्यार ताका हें सांगलां म्हणटा डावन सिंड्रोम जरी एक बुद्धी नातला म्हणटा जाता एकल्याच्या बुद्धी आसा
मागीर हें सांगितलं म्हणटा एका चेडूं एका घरकडे वेल्थी जावन आसलें घरकडे जन्म घेता वेगळी रोडारी नाजाल्यार अनाथ जावन जन्म घेता तवळी इत्यादी हें डिस्पॅरिटी हें कशी हें येता एका घरकडे दोनी चेडूं दोनी टायप जन्म घेताय वेगळ्या कಡೆ एका घरकडे वेल्थी जावन आसलें चेडूं एका चेडा जन्म मेळटा वेगळ्या चेडाक अनाथ जावन रोडार जन्म घेता ताका कोणचें चेना नाजाल्यार तागेल्या पॉवर्टीन जन्म घेता तवळी ह्यो सोळ म्हूण सांगिल्यार ही इज गेटिंग सो मेनी टायप ऑफ जीव हें लायफ मनान चितवे तवळी एकच आमकां चोयल्यार soul is the same but he's taking different type of life ते very difficult थोगडाल्यार निमगे आता हांव कसान एका चूक केल्लें ना जाल्यार why I am suffering like this आतां काली म्हाका हांगा क्लिनिका एका पेशंट आयिल्लो तवळी तो मस्त ट्रबल is भितर हृदयान तुकून ही इज व्हेरी क्लीन नाजाल्यार इथे म्हणून सांगलं सॉफ्ट कोणा डिस्टर्ब करना ते बट ही इज हॅव्हिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स तर वाय आय एम सफरींग लायक दॅट म्हणून सांगल्यार हांव ताका सगळें एक्सप्लेन करून दिलें आतां 16 पासून आमी सांगना पडे तर तें आमी एक्सेप्ट करता आमी एकचेन मारी रब्बूच न्ही लायफ ताजे रिएक्शन म्हणून सांगल्यार आमकां मस्त लायफ काडका आसतना एका लायफान तुकून एका कर्म प्रभुपाद सांगता कर्मा तें मेनी कॉन्सिक्वेन्सीस आर नॉट एक्सपिरियन्स इन सिंगल लायफ टायम एक लायफ टायम मारी आमकां एक्सपिरियन्स करूं जमना थोडे आमी बॅलन्स घेवन येता आसतना आमी ते 16 आनी ते कुठं घेवन येता म्हणून आमकां सांगू जमना हें पंचभूत मात्र डिकम्पोज जावन वता नाजाल्यार आमगेलें शरीर फिजिकल बॉडी मात्र डिकम्पोज जावन वता मायंड इंटेलिजन्स इगो तें कांय तर तें तो ती घेवन येता म्हणून आमकां सांगू जमना तळी एक्शन्स हॅव कॉन्सिक्वेन्सीस मस्त कॉन्सिक्वेन्सीस आसा तशी many consequences are not experienced in one lifetime. तशीच multiple lifetimes are required for justice and balance. ताचे हें करूंक जाल्यार आमकां एक नीती मेळका जाल्यार मस्त लायफ टायम काडलें तुका म्हळ्यार आमगेल कर्मा ते माताजीन सांगलें न्ही 3 modes of material nature आमगेलें सोल कंप्लीट ताका लिंक्ड जावन आसता सो एक जन्मान तुकून आमी एक बर्त काडटा ते बर्त काणू उणे काड जायना पडे आमी माये क्लचेस ऑफ माया ते मायेन पडटाय आमी वेगळ्यांचे आमी विसरताय आवर पोजिशन टोटली वी फॉरगॉट आमगे सर्वीटर ऑफ लॉर्ड म्हळ्यार न्ही आमी टोटली आमी विसरताय आमी मायेन पडटाय what happens he meets every good and evil things the good and evil things in various species 84 lakh species तांतू तुगून सगळं हें चांगय बल्लावय सगळं तो मिक्स जावन येवन वसा हें अशी चेन मस्त चेन अशी घुंग 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 एक चेना तुकून अनेक चेना तुकून अनेक चेन again entangled तांतू तुकून ताका फ्री जमच्याक जायना तर हें सगळं कारण ताका एका लायफान तुकून ताका मोक्ष मेळटलो म्हणून ताका हें करूं वचूना नो गॅरंटी हे 16 मस्त लायफ टायम मस्त कूट केलें आसतना
तळी मल्टिपल लाईफ काडका आसता ताणें and also ये 84 lakhs आंतू 4 lakhs हांवें येवं का ताणें मनुष्य जन्म मेळ का ताका जाल्यार मात्र नाजाल्यार अनेक ताका येना बट हाव दे वील कम अप आतां कसं की एक्वाटिक्स जालें नाजाल्यार बर्ड्स जालें नाजाल्यार वर्म्स जालें हातूं सगळें आमी पळोवन ते आमकां मेळटा एका कसलेय एका चांग सत्संगांत न्हू नाल्यार एका चांग डिवोटीले एक असोसिएशन मेळून जाव्यात आमकां एनिमल बॉडी मेळटा हें ह्युमन बॉडी मेळटा आमी कसलेंय पुण्य केलें आसत मस्त पुण्य केलें आसत त्या पुण्यान न्हू आमकां एक ह्युमन बर्थ मेळ्ळें आनी सिनेन तळी ते सांगितलं म्हणटा अंतु थुकून सगळं शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युक्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयत ये लिविंग जंतू नाजाल्यार यो आत्मा तो मेटेरियल वर्ल्डान सगळी डिफरंट डिफरंट हें जावन तो चेंज करून आसा एक बॉडीन तुकून आनी एक बॉडी आनी एक बॉडीन तुकून एक बॉडी ते टेस्ट सगळं अशी घेवन आसा कशी ताका तांदूळ तुकून मोचन मेळटा न्ही ताका जाय जाल्यार देवान ताका एक सन फ्रीडम दिल्लें आसा मायन्यूट फ्रीडम नाल्यार मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिल्लें आसा ताका जाय जाल्यार चांग जाव्यात ह्युमन बर्थ मेळ्ळें ह्युमन बर्थांत तुकून ताका चांग जावंक जाल्यार चांग जाव्यात नाजाल्यार ताका दुसंग जावंक जाल्यार दुसंगा वचत सांगाय तागेलें विल्लत देवान ताका सन मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिल्लें आसा तो इति करता सांगितलं म्हणटा उंच तुकून खाला तुकून उंच आ ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते देव सांगता इति सांगता फ्रॉम हायेस्ट प्लॅनेट in the material world to down to the lowest आमकां सगळा मिसरीस आसा बट तांतू तुकून मिगेल्या बोर्डांत मिज्जलगी आयल्यार मागीर ताणें वापस वचूंक आयलिना तें उत्तून जन्म ना करते न्ही तर यो सोल हें उतलेपण अशी घुवन ताका simply revolves in birth and death cyclant ताका तांतू तुका वांच मेळना सगळं प्लॅनेटरी सिस्टमांत हितून तो एन्जॉय करून वचता ते एन्जॉयमेंट म्हूण सांगिल्लें देव सांगता आय एम द ओन्ली एन्जॉयर तुमकां मेळ्ळा लायफांत तुमी एन्जॉय करूं गेल्यार एगेन एंड एगेन हे कर्मांत पळोवं आसता तेवें ते कस जाल्यार जल्म मेळटा म्हूण आमकां सांगू जायना आमगेलो टेस्ट तकीत आमकां चड न्हिदेवंक हांवें आमी बेर जावन वता न्ही आमकां चड मांस खावंक हांवें आमी वग्गाच जल्म घेता न्ही आमी तशी एकटाक एक रिएक्शन आसता सात्वीक जावन आसलें लायफ केल्यार आमकां ह्युमन बर्थ मेळूं चान्स आसा अहम हि सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरच न तू माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात चवन्ति ते हांव मात्र द एन्जॉयर यो सोडलें कितें तें आय एम द मास्टर म्हूण सोडलें किता तो थांगा तुकून दुसरी तोची तांतू पळोवन घुमता तो मिसरेबल लायफांत ही कॅन नॉट रिटर्न बॅक टू गॉड हेड तो दुसरी तांतूची देव सांगता तूं मिजे गुटां यो मिजे लेगी यो मिगेल्या बोर्डां यो मिगेल्या बोर्डां येयले जाल्यार नाजाल्यार मिगे वायकुंठा नाजाल्यार मिगे गोलोकां येयले जाल्यार हांगा तुका स्पिरिच्युअल वर्ल्ड
नाजाल्यारी स्पिरिच्युअल ब्लीस नाजाल्यार नॉलेज तेच एक लायफ तुका मेळटने बट दीस सोळ तेंकांय मनाक कोरना तिने अशीच तो इज इन एंटांगल्ड पोसिशनारी तो नाजाल्यारी तातू घून घूनूच तो अंतू पोणस देव सांगता अंत तुकुन मरण तुकुन तुका मोचन मेळका जाल्यार इति कोरका अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति स मद्भावं याति नास्तित्र संशयः कसान संशय नाका तूं तुगेल बॉडी सोडचे वळेरी तूं म्हाका उडकासकय म्हाका मात्र उडकासकय एट द एंड ऑफ लायफ when you quit your body remembering me तूं मिगेल नेचर येतलो मिगेल रूपार येतलो विष्णू रूपारी तुका येवयात तावळते आमी there's no doubt म्हणून लगीन सांगता देव नास्ति अत्र संशयः there is no doubt here supreme lord so pure प्युअरेस्ट तो प्युअर जावन आशिल्लो देव कोण जाल्यारी कृष्णा कॉन्शियस असल्यार एट वन्स ही ट्रान्सफर्ड टू ट्रान्सडेंटल नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड तावली कोण जाल्यार कृष्णा कॉन्शियस कोण कंटिन्यू करता कोण जप करता कोण 16 माला करता कोण कृष्णाले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करता म्हळ्यार भगवद्गीता फॉलो करता कृष्णाल कथा कोण आयकता कृष्णाल संकीर्तन कोण करता तांकां लायफ इज गॅरंटीड कसल ना പക്ഷെ तांतू चुकी पडली आतां करचेची आमकां चुकी पडला जाल्यार उतुलकी आमी फॉलन येताय वी आर नॉट 100% परफेक्ट जाल्यार तांतू चूक येता जाल्यार एटलिस्ट नेक्स्ट बर्थांतू आमकां देवा उडगास करचें लायफ मेळटा आमी 100% परफेक्ट जावन करता जाल्यार नो हांगा नेक्स्ट बर्थ म्हळ्यार येना ते 100% गॅरंटी म्हूण देवू सांगता तळी तांतूय ते आमी चुकी पडता जाल्यार आमी खंयचे एका व्हडल्या एरिस्टोक्रेटीक ना जाल्यार खंयचे एक देवाक हे ब्राह्मणिकल फॅमिलींतू आमी सगळ्या ब्राह्मणिकल फॅमिली बर्थ मेळटा बट उतूंच्यान आमी देवा फॉलो करताय नाजाल्यार भगवद्गीता फॉलो करताय आमी मस्त जाणताय तर ते सगळं आमकां मेळ्ळें आनी लायफ आमी वेस्ट करूपणा म्हूण लागीन हांगा आमी मनान कोरता द लास्ट वर्ड इज वेरी स्मरण मुक्त्वा कळेवरन स्मरण कोरका म्हळ्यार कशी आमी स्मरण करप यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः whatever state of being one remembers when he quits his body that state he will attain without fail this is very important तेन्ना कृष्णा कॉन्शियस म्हणल्यार आशिल्लो गुण he attains Lord Krishna but non-devotees जावन जाल्यार he can't attain Lord because he may thinking of something आमकां अभ्यासान तुका आमी अभ्यास करून दवरता तावळी ते अभ्यास एग्जाम आवळेर लास्ट मोमेंटार वचून आमी रेफर करूं गेल्यार आमकां उडगास ना आमी डेली तें प्रॅक्टीस करता जाल्यार ज्ञान एंड विज्ञान थियरी एंड प्रॅक्टिकल थियरी एंड प्रॅक्टिकल आमी केन्नाय तें प्रॅक्टीस करून वच जाल्यार एट द एंड ऑफ our examination final examination is our deathbed ते deathbed आमी उडगास कोरता हाज्या मेळा सगळं तें पयरी एक्झाम्पल सांगिना ता नारायणा नारायणा तागे पुता उलदून उलदून उलदूनची ते लास्ट deathbedary तो यमदूतादी कोण तो नारायणा कोण चेर्दुवांत उलदिता बट
immediately Vishnu Duta appears. ताळी थंगा आम्ही कशी उडकास करता अभ्यास योग तेंचा केदनाय आम्ही तें प्रॅक्टिस करूच. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he is sure to reach me. तेंता देवची मस्त चॅप्टर्स तू देवशी सांगूनच 8th चॅप्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तू कशी बॉडी लिव करचें नाजाल्यार तें सगळें येता तातूंतलें कांय आमकां डिटेल जावन सांगू वचूं ना बट व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोकास हें सगळं व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोकास आमकां एक सोल जायना पडा रिइनकार्नेशन मेळना पडे ताजें आफ्टर एफेक्ट नाजाल्यार तें जातेर आसलेलें इतकी म्हळान तें रिमेंबरिंग कृष्णा आमी उतलेची हें प्रयास काणू आमी मेटिरियल बॉडी काणू आमी उतलेची दुःख दुःख सुख दुःख सुख क्लायमॅटीक कंडिशन्स री शीतोष्ण सुख दुःखदा हेंचे म्हणटाची सुख दुःख हेंचे म्हणटा आमी दुःखय संतोष सगळें येतलो बट आमी खंयचेय सिच्युएशनारी आमी देवा विसरून तिणें बेसुका कृष्णा विसरून तिणें बेसुका आमी तें कर्म करता हेजेल्यार कर्मण्यो कर्मणो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मः अकर्मणस्य बोधव्यं कर्मणो गतिः. ताळी 4th चॅप्टर सांगता आमी कसं जाल्यार इतकी हे कर्म म्हूण सांगल्यार मस्त डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड द इंट्रिकसीज ऑफ एक्शन आर व्हेरी हार्ड टू अंडरस्टँड खंयचे कर्म करता खंयचे कर्म करूपणा नाजाल्यार हें सगळें इत्यागी अर्ली वॉट आय टोल्ड हें life after life knows because our karma then karma there's one should know properly what is action and what is forbidden action and what is inaction. एक मनशान नाजाल्यार एक जन मुगेतला री ते ताका ताग्यांनी मायंड इंटेलिजन्स आमी देवा बगेक प्रयत्न कोरका नाजाल्यार मनाक करूं प्रयत्न कोरका तावळी अंतू हे कर्मा म्हळ्यार एका लिंक नेरते सांगिल्लें म्हणटा कर्मा म्हूण सांगिल्यार आमकां एका लायफान तुका आमकां मोचन मेळना मल्टिपल लायफ काडटा आसतना नाल्यार सगळं एका लायफान तूं आमकां ताजें रिएक्शन मेळना मस्त मस्त लायफान तूं एक एक आमी क्रायम करता ते क्रायम करता नेक्स्ट बर्थ मे बी ताका कसलकी एक हें जावन ताका एक चांग हें मेळ्ळें आसतना बट थांगाय तो हॅपीने आसतलो ताका कर्मा म्हूण सांगल्यार तागेन सगळं आतां ह्या गेल्यान धृतराष्ट्राक 100 चेडूं आशिल्लें ते 100 चेडूं मेळका जाल्यार ताणें उत्तुलें ताणें पुण्य कोरता एक चेल्लो मेळका जाल्यार आमकां व्हडलो पुण्य कोरता वय की न्ही तळी 100 100 चेडूं चेल्ले मेळ्ळे ताका आनीक एक चेल्ली तावळी तुतलें पुण्य ताणें एक्युमुलेट कोरता तें एक्युमुलेट कोरून ताका जाल्लें बट तागे डेथ बेडावळे ताका एक चेडूं तरी लागीना धृतराष्ट्राक तें कशें जालें कृष्णा सांगता तूं तुलकी 50 जन्मा मुर्तम तूं एक हंटर आशिल्लो ते हंटरांनी तिगेलें एका रुखारी मस्त पक्षी आशिल्लो ते पक्षियांक आणे मारू जावन एक बोल्लें म्हळ्यार नेट बर्न्ट
burnt net ताण ते पशियां धोरू जाणू ते रुकारी विंदिला ते रुकार विंदुनिका ते शें चरडू वय मोर गेली ते उज्जैन ते नेटाचे ते उज्ज्याचे पावरान तीन शें चरडू वय मोर गेली तागेले अम्मा बाप्पा म्हळ्यार पक्षी तांणी तांगेलो दोळ गेलो ताळी तिजालें तें शें चरडुवाने कर्म नागे शें चरडुवा मारलेल कर्म काडका जाल्यार ताका शें चरडून जावं ताल तें एका जन्मान ताका पुण्य मेळना नाजाल्यार ताका उतले जन्म काडला ताणें 50 हें केलें ताणें 50 जन्म काडला ताका तितलें पुण्य कोरपा जालें कशें की ताणें पुण्य केलें ताका शें चरडुवें मेळ्ळें ताका जाल्यार दृश्टी ना ताका दृश्टी ना देखून तागे बायलेनी गांधारीनी दोळ बांदून दवरला तळत्यांचोय उतुल्या वर्ष नाजाल्यार उतुल्या जन्म मुर्त आशिल्लें रियाक्शन तें रियाक्शन ताका धृतराष्ट्र कुरुवंशारी न्हू ताणें तागेन एफेक्ट तेंचा रियाक्शन नाजाल्यार तेंचा कृष्ण ताका एक्सप्लेन करता उतले काळांनी ताका ताणें तागेले दोळे गेल्ले तागेले दोळे बांदून ताका विशन ना जाल्यार तागे बायलेकय विशन ना तुतलीं चरडूवय मोर गेली तेसंत आमगेलें कर्माचें रियाक्शन एका लायफान तूं आमकां तें तीर्थ करूं वचूना तळयें इतकी एक्शन म्हळ्यार आमी एक्शन कोरका एवरीथींग रिलेटेड विथ अ कृष्णा कॉन्शियस कृष्णाक मध्य दवरून तुमी तें करता जाल्यार देर इज नो रियाक्शन विथआउट कृष्णा कॉन्शियस इतकी करता जाल्यार देर इज ए विकर्मा नाजाल्यार कोरका कोरूपणा तुमकां कोरका जाल्यार आगे कोरका सर्व कृष्णा ताका रियाक्शन ना थळेक मनीसू देवा मनान केलो लाळू ताणें कसलें वेगळें कसान तांतू हें कोरना मागीर आसा अकर्मा आसा अकर्मा विथआउट रियाक्शन विकर्मा मिन्स प्रोहिबिटेड नाजाल्यार आमी कोरूपणा जाल्यार खंयचेय जाल्यार आमी एका ताजें फळ फ्रुटिटीव हें आमकां ताजें फळ आमी इच्छीच कोरना तिणें आमी करताय जाल्यार तेंच्यान मागीर आमी करचें सगळें देवा बगेक कृष्णा कॉन्शियस नाजाल्यार आमी देवा बगे करताय जाल्यार आमकां ताजें फळ मेळना आमी तें करताय आमी हें करताय वेजिटेबल्स ताकाय दुखता तागेले पॅरंट्स झाडां दुखता आमी चांग चवळी मोण काडताय ते झाडां दुखता न्ही बट इफ वी आर टेकिंग फॉर आवर सेन्स एन्जॉयमेंट आमगेले जिबे बगयता नाजाल्यार आमगेले टेस्टा बगयता आमगेले डिझायरा बगयता खाताय जाल्यार वी हॅव टू टेक दॅट रियाक्शन ऑल्सो बट इफ यू टेक दॅट चवळी नाजाल्यार टोमॅटो नाजाल्यार कितें जाल्यार आमी देवा ऑफर करताय जाल्यार देर इज नो रियाक्शन सो तेन्ना आमी एक आयडीन करचें आमी आतां करचें सगळें इफ वी आर डिवोटेड फॉर कृष्णा इफ इट इज डिवोटेड फॉर कृष्णा आमकां तातूंतून मोचन मेळटलें हें तें मनाक कोरका कशी with the associate with the authorities authorities in Krishna conscious हें सगळें आमी मनान कोरका अथॉरिटीज लागी निमगुका तें सिक्रेट जावन निमगू यात तांचे लागी ताजे पसून इतकी आमकां चड मनाक कोरका तांणी सांगून दिना म्हणल्यार आमकां
साक्षात कृष्ण भगवान सांगून दिनचे म्हणटच आमकां गुरु लेगीत तुकून मनांक कोरया गुरवाणी ना जाल्यार सिनियर पर्सन्स लेगीत तुकून मनांक कोरयात हे आमगेले परंपरा गुरु शिष्य परंपरा ते परंपरे रयलेले कोण जाल्यार आमकां सांगून मनांक तावळी ते द मोस्ट इंटेलिजंट पर्सन विल बी इवन हे मनांक केलें ना जाल्यार इंटेलिजंट पर्सन जाल्यार ताकाय जाल्यार कन्फ्युजन येतलें आमी अथॉरिटी तुगून हे मनांक कोरता आमी ती कोरयात आमी ती कोरूपणा आमी अंतू तुगून कशी सडवाड जातनी नाजाल्यार आमी अंतू तुगून कशी फ्री जातनी हे सगळं कर्मणी तावळी लास्ट सांगत आयत म्हळ्यार आमी कुलशेखर आळवारान एक सांगप आसा आमी केन्नाय देवाक चांग पोजिशनार आसतना आमी देवा उडगास कोरता आमी डेथ बेडा वयल्यार आमकां कृष्णाक उडगास करूंक आमकां ते टायमार आमी वेंटिलेटरार की नाजाल्यार आमगे तोंडांतू नाकांतू सगळं हिडीन ट्युब्स आसता आमकां त्या टायमार सगळं उडगास करूंक चिके बुद्धिमुट आसतलो तावळी ते कृष्णत्वदीय पद पंकज पंचराधम अध्यय मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफपात पित्तै कंठावरोध विधो स्मरणं कुतस्ते कुलशेखर आळवार म्हूण सांगून एक महाराज आशिल्लो ताणें सांगिल्लें मुकुंदमाला स्तोत्र वेरी वेरी ब्युटिफूल श्लोकास कोणाके आसल्यार तुमी डेली रिसायट करयात एक 50+ उणे श्लोक आसा वेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा देवाक द मोस्ट एक्सॉल्टेड प्रेयर्स वन ऑफ द एक्सॉल्टेड प्रेयर मुकुंदमाला मागीर अष्टपती म्हूण सांगता न्ही जयदेव गोस्वामीन अष्टपती तेंच्यान कृष्ण कर्णामृता हे 3 प्रेयर्स हांव तुला एकटो चांग एक मुकुंदमाला स्तोत्र तंतू बरयला श्लोक यो तंतू 33rd श्लोक ओके हे कृष्णा मिगेन मन्न जावन आसल्यार राजहंसम म्हणून सांगिला रे स्वान इति करता आता दूध उदक मिक्स करता जाल्यार ते प्योर दूध मात्र काडता तुतल्यांची तो प्योर जावन आसल्यार मात्र तो चूज करतलो मस्त ते जाल्यार तातू चांग मात्र तो चूज करतलो मिगेन मन्न राजहंसम ते देखून तुगेले पय्या कडे आतांची तुगेले पय्या कडे मिगेले मन्न दवरता मिगेले मरणा वळेरी नाजाल्यार मोर्चे वळेरी मिगेल ताळ्यांतू कफ वाद पित्त तशी सगळी येणू मिगेले तोंड तोरण करू जमना नाजाल्यार म्हाका तुगेले उडगासू एमच्या वचूना ते देखून हांव केदाण चांग पोजिशनार आसा मिगेन मन केदाण परफेक्ट जावन आसा ते देखून हांव आतांच मिगेन मन तुगे पांयां कडेन दवरता म्हूण सांगता वेरी ब्युटिफूल श्लोका थोडे आमी हें सांगिल्लें म्हणटा नेक्स्ट बर्थ म्हळ्यार आमकां सट्टांगे आसूं चेंज तातूंत तुगून आमी मोचन मेळका जाल्यार अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कळेवरम उडगास येमका ईच आमकां देवान उडगास येमका ताळी तांतू तुगून आजी म्हाका तुमकां इतें मना करूंक दिलें जाल्यार ते गुरुले नाजाल्यार सिनियर डिवोटीस जाले सगळे एका सान्याचे अनुग्रह आसतलो म्हूण लेगीत हांव तें सांगिल्लें हांव तेंची उकेस श्रम कोरता वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः I don't know whether I fulfill that thing logic behind the idea of reincarnation. It's a very tough subject Anika Chovya next eta then karma and yes geta only as a continuation janu to them next session eta okay thank you Mataji Hare Krishna over to you Mataji